हे आमची आरती, हे काकाचे दुडगे ऐकलं ते आता नाच जातलो हांगा हय. ते मागीर आरती थंय ओवाळून घेवपाची ते गजानन पव म्हणटा पव ताका हय. तेणी मागीर ते उजलून नाल बी फोडून मागीर ते दुसऱ्या घरान वयतले हय. म्हणून ही ओटयो बिटयो ह्यो दसऱ्याच्यो आज निमीच्यो बसतले थंय सगळे आनी नाचतले सगळे प्रत्येकाच्या घरान प्रत्येकाच्या प्रत्येकाच्या आजो बापूय आनी आमी 4 पिळग्याक पावली आणि ही दुसरी आसा ती आता 5ची पिढी ओके परंपरेचे हे आमकां खबर तर आसाच ओके. बापायशीन आमकां शिकयले आमी आतां हांकां शिकयता. ही माटी बांदल्या हय ही दसऱ्याची ही काल बांदल्या राती हय 8 माळे हय 8 माळेक जागोर म्हणटा आमी 9 माळेक दसरो फाल्यां 10चे शिलंगान सोंपले.